नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. लिकर ट्रेडर्साची मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका. सुमार 1000 लिकर दुकानां वाचतली, जांची वता तांकां त्रास नासतना पुनर्वसन करपाचें उतर. चडशा गोंयांत बारबंदी खातीर हायवे पासून 220 मिटरांचो नेम लागू. 9 वाठारांनी 500 मिटरांचो नेम. गोंयांत चडशा पालिका पंचायतींनी 20,000 परस कमी लोकसंख्या. गोंयचो एक्सायज कायदो सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा परस खर. तोच सारको लागू करया, बंदी नाका. गोवा फॉरवर्डाची भूमिका. काँग्रेस म्हणटा सरकार रावले घाळ. मायक म्हणटा अभ्यास चल्ला. काणकोणात जखमी जाल्लो गवो शेनवारा दनपारा मेलो. मरचे पयलीं गांवच्या एका मनशाचेर केलो हल्लो. लोक चाळवले. राना खात्या कडेन ना उपाय. देशभर 300 सुवातींनी बोगस कंपन्यांची रेडीची धाड. लुईस बर्जर प्रकरणा कडेन संबंधित कंपन्यांचेर कोलकाता रेडी. ब्लॅक मनी आड मोहीम जाली कडक. आणि 10वीची परीक्षा सुरू. शेनवारा जालो इंग्लिशीचो पेपर. बरे मार्क घेवपाचो भुरग्यांचो हावेस. लिकर ट्रेडर्सांची शेनवारा सांजे मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका जाली. सुप्रीम कोर्टान 500 मिटरांच्या बंदी खातीर 20,000 लोकसंख्येची मर्यादा घाल्ल्यान सुमार 1000 लिकर दुकानां वाचतली, जांची वतात तांकां त्रास नासतना 500 मिटरा भायर पुनर्वसन करपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां. ह्या शॉपाक सध्या आसा त्याच लायसन्साचेर दुसरे कडेन दुकान सुरू करपाक मेळटलें. The decision that he has taken, चडश्यो areas ताणें 500 ते 220 केल्लें आसा after interpreting what has happened yesterday in the Supreme Court. So आमची जी 3200 लायसन्सीस आशिल्लीं हाजो फिगर एक अरावंड 1100 सुमार कमी जातलो. 1100 ते 1000. This is a rough estimate. It may even go up. म्हणजे चड जाणांक आनीक रिलीफ मेळपाक शकता. सो प्रॉब्ली खुबश्या जाणांक येणाऱ्या 3-4 दिसांनी आपली शॉपां उगडूंक मेळटली. ऑर्डर लोकल बॉडी विथ अ पॉप्युलेशन ऑफ 20,000 or less. So except 6 municipalities, that is Panjim, Margao, Vasco, Ponda, Kudsade and Mapsa, and 3 panchayats, that is Taligaon, Sankwal and Kurti Khandepar. These are the only 9 local bodies in entire Goa with a population of 20,000 and more. Now out of this 9 bodies, Taligaon doesn't have any highways. Mapsa does not have any national highway. Now Ponda has a national highway with the bypasses. So definitely honorable CM has said की तो एक धाकटो स्ट्रेच आदलो जो स्टेट हायवे आशिल्लो जो डिनोटिफाय जावना ताचेर कितें करपाचें तो तांचो विचार चलिल्लो आसा. सो डेफिनेटली फोंडेकारांक रिलीफ मेळटली. आणि बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो एरियाज आसा पंचायत एरियाज इवन म्युनिसिपॅलिटीज दीज आर ऑल बिलो 20,000. पत्रादेवी टू पणजे जो आसा इज ऑल पंचायत विथ लेस देन 20,000 पॉप्युलेशन. सो हांगा पयलीं 500 मिटर रूल लागू जायना, 220 मिटर लागू जाता. मागीर पणजेचो एक धाकटोच स्ट्रेच आसा तो, ताजेरूय बीन आमी आमचे ज्यो काल आमी तुमकां कन्सर्न्स दाखयल्ल्यो. Like the distance has to be measured from Hira petrol pump, not from the top of Mandavi bridge, and shortest where a vehicle doesn't have any entry. So honorable CM has said he is considering that also. पळयता म्हणून ताजेर विचार करप चल्ला. आणि then from आमचे हे पणजे जसो बस स्टँड काडलो right up to Margaon, there is no panchayat with 20,000 or more. So थंय 220 मिटर रोल लागू जातलो. आणि परत मागीर कुंकळे जशें आत्तां तुमी विचारलें, कुंकळेची पॉप्युलेशन इज लेस दॅन 20,000. काणकोण's पॉप्युलेशन इज लेस दॅन 20,000. आणि काणकोण बायपास जाता. बायपास इज अंडर कन्स्ट्रक्शन. We are again thankful to the Chief Minister that he is not cancelling our licenses. The licenses will not be renewed, and he has given us a chance to shift the licenses beyond 500 meters wherever 500 meter rule is applicable, beyond 220 meters wherever 220 meter rule is applicable. ताचो मुरगांवाचेर सुद्दां डिस्कशन जाल्लें आसा. सो ही हॅज सेट ही इज सिटींग विथ द PWD ताचेर आतां कितें फुडें करपाचें तें आनी एक मुरगांवच्या लोकांक एक रिलीफ मेळपा खातीर कितें
स्टेप्स घेवप तांचे चलिल्ले आसा. हाजेर सोल्युशन काडपाक he has assured that even for the restaurants and hotels he has assured that you can transfer your licenses to a different location and operate from that without any excess additional payment of fees, which is also again a breather. 100% जर breather म्हटलं जाल्यार exemption is the solution, but whether that exemption can be sought for Goa or not is being examined by the legal experts, and he has said that he has assured that he'll find a solution to this aspect also, whether we can approach the Supreme Court to file a review petition. It should not be that review petition file केला आणि बाहेर पडला आणि it complicates the issue. So he is trying to examine the issues legally as well as from all angles. सुप्रीम कोर्टात सोऱ्याची दुकानां आनी बारां बंद करपाचो आदेश आतां लागू करूंक सांगला. तातूंत ज्या सुवातींनी ज्या स्थानीक स्वराज संस्थांनी 20,000 परस कमी आसा थंय हायवे वेल्यान फक्त 220 मिटरा भितरल्या बार आनी सोऱ्यांच्या दुकानांक बंदी लागू. पूण ज्या स्वराज संस्थांनी 20,000 परस चड लोकसंख्या आसा थंय 500 मिटरा मेरेन हो निर्णय लागू. ह्या निश्कर्शा प्रमाण गोंयचे फक्त 9 पालिका पंचायती 500 मिटरांत येतात. पळयात रिपोर्ट. सुप्रीम कोर्टान हायवे सावन 500 मिटर मेरेन सोरो विकपी सगळ्या आस्थापनांचेर बंदी घाल्या. ह्या निर्णया आड गोंयान याचिका घालूंक नासली, पूण हेर कांय राज्यांनी आपली बाजू मांडली. तातूंत हिमाचल प्रदेशाचो आर्ग्युमेंट आयकून कोर्टान 20,000 परस कमी लोकसंख्या आशिल्ल्या स्थानीक स्वराज संस्थांनी बंदी 500 मिटरा वेल्यान 220 मिटर मेरेन हाडली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण ज्या स्थानीक स्वराज संस्थांनी 20,000 परस कमी लोकसंख्या आसा थंय हायवे वेल्यान फक्त 220 मिटरा भितरल्या बार आनी सोऱ्याच्या दुकानांक ही बंदी लागू जातली. हालींच केल्ल्या गोंयच्या सर्वे प्रमाण चडशा स्थानीक स्वराज संस्थांनी लोकसंख्या 20,000 परस कमी आसा. गोंयांत 20,000 वयर लोकसंख्या आशिल्ल्यो पंचायत पालिका अश्यो. ताका लागून आतां हे 8 वाठार सोडल्यार हेर सुवातींनी हायवे पासून फक्त 220 मिटरा मेरेनचे लिकर सेलरांचेर निर्णयाचो परिणाम जाता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. हायवे कुशीकच्या बार आनी लिकर शॉपांचेर घाल्ले सुप्रीम कोर्टाच्या बंदी आड सगळे पक्ष अपक्ष एक जावंक जाय म्हणून उपसभापती आनी कळंगूटचो आमदार म्हणटा. गोंयची केस वेगळ्या तरेन सुप्रीम कोर्टात व्हरची म्हणून यत्न चल्ला. गोवा फॉरवर्ड पक्षूय ह्या निर्णया आड आवाज करता. काँग्रेस म्हणटा पर्रीकारान मुद्दाम बारबाल्यांक फोंडान घाल्यात. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश खबर आसून लेगीत बीजेपी सरकारान गोंयची बाजू कोर्टान मांडली ना. बारबंदी आड आतां गोंयांत सूर वाडपाक लागला. काँग्रेस म्हणटा पर्रीकारान पयलीं मायनिंग आनी आतां बारवाल्यांकय त्रासान घाले. मायनिंगाचेर वेवसाय करणारे लोक जे अवलंबून आसले ते बरबाद जाले. तशेंच आतां जे बार मालक संघटना आनी ते वेवसाय करपी जे लोक आसले तेंचेर आयज खंय तरी तांचो वेवसाय काबार करून आयज तांकां उपास मारीचो म्हळ्यार कितले तरी कितले तरी घराबे आज तेंचे कशें फुडें जावप हो प्रश्न म्हणजे प्रश्नचिन्ह जावन आसा. आयज जे गोंयच्या सरकारान जे लायटली घेवन म्हणटा प्रत्येक विशय ते लायटली घेतातच, पूण हांगा सुद्दां सुप्रीम कोर्टाक इतली खबर आसतना 3 म्हयने पयलीं हें सगळें कळ्ळें आसतना सुद्दां एक सिंगल रिव्यू पिटिशन सुद्दां घालपाक गव्हर्मेंट शकली ना. आनी आयज तेजो परिणाम गोंयच्या लोकांक भोगपाक म्हणजे पडटलो. Time in this judgment, they have put on record that we may indicate that following states have not filed any applications. In that, Goa is at number 5. It is nothing but a hidden agenda of the BJP to have a drink-free state or rather liquor-free state. Now, all these things are part of the BJP agenda. All the 3 states, there are so many states which have not, one of the states which has not in fact filed a review. So it looks like a master plan. December month when the order came in, Parsekar was there, he didn't do anything. Look into the next thing, Parrikar made a statement, out of the 3,000, that's only 700 would be affected. Kaina, all this is just an eyewash. आदेशांतल्यान गोंय कशें भायर दवरूं येता ताचेर मायकल लोबो कायदेशीर सल्लो घेता. तो मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो आसा. ह्या विशयाचेर सगळे पक्ष एकठांय येवंक जाय म्हूण ताणें उलो मारला. And we will all have to sit and discuss on this issue. All the MLAs, including the opposition, the Congress, the Independents, NCP, BJP, NJP, and Goa Forward Party. We will have to sit and finally take the advice from our Advocate General. तितून एक clause आहा, Goa Excise
एक्टान एक क्लॉज आहा की तांकां सोरो इकोप ना म्हणून. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा गोंयची केस वेगळी. गोंयची संस्कृती काबार जावंक दिवचे ना. गोंयच्या एक्सायज एक्टात ड्रायव्हरांक सोरो दिवप ना ही अट पयलींच आशिल्ल्यान गोंय आदेशांतल्यान भायर उरूंक शकता. Which I think this is an angle not seen as of now. This is the section 96 of the Goa Excise Act. Pertains to general provisions. Subsection 1 says that no licensed vendor and no person in the employ of a vendor and acting on his behalf shall sell or deliver any liquor to 1. To drivers and conductors of motor buses, taxis, lorries when on duty. हाजो अर्थ कितें की जो कोण ड्रायव्हर आहा ताका सोरो विकपाकूच ताका बंदी आहा गोंयांत. दिस इज एज पर अवर एक्सायज एक्ट. सो द स्पिरीट ऑफ द जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, इज ऑलरेडी फॉलोड इन गोवा. सो नॅचरली वी आर एक्झॅम्प्टेड फ्रॉम इट. ही व्हडली नविदाद ना. रेस्ट ऑफ इंडिया मे नॉट बी फॉलोईंग. दुसरे जे गोंयचे भायले लोक आहा ते सोरो पिवन गटारांत पडटात. गोंयकार गटारांत पडत ना सोरो पिवन. आणि पडल्यार तो कसो घरा पावप तें ताका खबर आसता. मन ना तातूंत. गोंयभर बारवाले बारा बंद जाल्ल्यान टेन्शनात. कांय कडेन एक्सायज वाल्यांक कडेन वादय जाले. तुम्ही येऊन ती आमकां गेट फोडून दिया परत फोड हाडली आमी वयता तांच्या गाडी घेवन. तो रोड कोर्टाचो पाण्याचो हें आसा जाल्यार तांच्यांनी पॅकेजीस रेडी दवरपाचे दिवपाक सगळ्यांक. म्हयन्याक ट्रकवाल्यांक कशें दिल्या तशें मायनिंगाक दिले ताणें. I am challenging the excise department or the Supreme Court. My bar is 650 meters away from the accessible road to the highway. My bar is 650 meters from the accessible road to the highway. How can the excise department stop me? I want to know from the excise department under which rule they can stop me. Orally if I want to take a legal course, then they will ask me anything in return. What will I give them? Return दिवपाक काय आन्सर ना. हांवें VRS घेतलें आनी हो एक धंदो चालू केलो. हो धंदो चालू केल्यार म्हाका 13 वर्सां जालीं. 4 चालू केल्लो हांवें. पूण आज अशें आयकूंक येता की 500 मिटर आशिल्लें ते 220 अशें गेलां आनी तें बी गोंयाक लागना. पूण आज तर आमी वयर पडले जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमकां ते कमीत कमी 1 वर्स तरी वाडोवन दिवपाचें. आज आमच्या माथ्यार कर्ज आसा. आमी हावजींग लोन घेतला. आतां बार बंद म्हणजे आसल्यार आमचो रेस्टॉरंट बार बंद आसल्यार कस्टमर येना आनी हे बाबतीन आमकां गव्हर्मेंटान हेल्प करचो. इफेक्ट म्हणजे इफेक्ट सगळ्यांचेर येतलो न्ही. आमच्या अंडर आतां कितले जाण काम करतात. We are still have faith in the government. Only tourism also will take a back seat if this order is implemented. बारवाल्यांची संघटना मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो यत्न करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काणकोणात जखमी जाल्लो गवो शेनवारा दनपारा मेलो. ताचे पयलीं ताणें गांवच्या एका मनशाचेर हल्लो करपाचो यत्न केल्ल्यान लोक चाळवल्ले. राना अधिकारी सुवातेर येवन काय करप शक्य ना म्हणून परत गेले. गव्याचेर पोस्टमार्टम जातलो. दुसरे वटेन शिवड्या, धारबानोड्या आनी कुशिकच्या गांवचे लोक भिवून दीस काडटात. थंय एका शेतकाऱ्याक गव्यान मारलो. मात राना अधिकारी वयल्यान ऑर्डर ये मेरेन 2 दीस रावात म्हणून लोकांक सांगतात. काणकोणात फाटले 6-7 दीस जखमी गवो भोंवतालो. ताणें एका मनशाचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो. शेनवारा दनपारा गवो मेलो. राना अधिकारी गव्याचो पोस्टमार्टम करपाक रावल्यात. ताचे पयलीं गांवच्या लोकांनी सकाळी राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक हाडून गवो दाखयल्लो. गव्याचे कितें करप ते राना अधिकाऱ्यांक कळना म्हूण लोक चाळवल्ले. उलटो ताका कितें मातशें भिल न्ही तें. होय भिलान तो भिलान तेजेर उडी मारली. हय जे चेड्याचेर उडी मारली तेज्यान धांवून जायना न्ही. हो थंय कड्ड्यांक घुसपून 2-3 कडेन पडलो आनी तेजी बोब आमी बायलेची की अशें जालें धांवटे म्हूण. मागीर हांव गेलो जाल्यार पळयलें जाल्यार तो थंय आसा त्या झाडांक. पूण त्या खातीर तेमगे 2 जाण फॉरेस्ट गार्ड येयला. पयला आनी गेलाय कांय एक्शन गेलें ना. आनी थंय सुमार तेमगे फॉरेस्टाचो मेन ऑफिसर येयला आनी ताका विचारलें हेजें एक्शन कितें घेवपाचें. आमगे लोकल लोक घुंवताय भोंवताय बारके भुरगे आसाय तेम कितें करपाक. हो सांगपाक लागलो कितें काय म्हणल्यार ते आपूण पळयतात ती तुका टेन्शन नाका. ते मात तूं आपूण पळयता ती कितें बकरी न्हू मावल म्हाका तेका उबान धरून व्हरपाक.
आतां गेल्ल्या आयताराक म्हळ्यार 7-8 दीस जाले हो गव्हर्नमेंट हांगा सतायता. हे म्हणटात कितें खबर आसा, हेमकां आमी जातिल्लो फॉरेस्ट रानां धांवडोवपाक पळयता म्हणटा. हांव म्हणटा इंजर्ड परिस्थितींत फॉरेस्टान रानां धांवडयलो जाल्यार तो आनी थंय कॅज्युलिटीज करपाक शकता. आतां भुरगेला कितें जालें धारबांदोड्या कालच घडला, एक भुरगो पेटी जालो दादलो तसो हाका गेल्या फाटल्यान कितें आशिल्लें आनी आतां तो कोण अनिल शेटगांवकर काय कोण आयलो पोलिसान DCF कोण तो पळयलो आनी वता हांगच्यान. ताका विचारलें आमी सकाळ सावन आसा हांगा, तुका तुजी वाट बाबा तुवें कितें केलां आमकां सांगपाक जाय न्ही. ना आमी पळयता तयार करता, कितें तयार करता कसली. मात दनपार मेरेन तो मेल्ल्यान काणकोणकार आनी थंयच्या रान अधिकाऱ्या वेले अरिश्ट गेले. दुसरे वटेन शिवड्या धारबांदोड्या गव्याचो आकांत चालूच आसा. एक शेतकरी गव्याच्या हल्ल्यान सोंपला, मात राना खात्याचे अधिकारी गव्या मुखार लाचार. ते खंय वयल्यान येवपी ऑर्डरीक रावल्यात. नाइलाज जाल्ल्यान शिवडेकार आतां 2 दीस वाट पळयता म्हणटात. मात त्या उपरांत राना खात्यान कारवाय केली ना जाल्यार गांवच्या लोकांनी आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. कशें आसा पांयचे पळय हे 2 दीस अशेंच वयतले चड करून अशें तरी पूण आमी पूण आतां एक सांगा आमी म्हण कोण तरी मनीसूच आसा अशें न्ही की खंयच्यान आतां गोंया रोडा येता न्हू गांवान आतां न्ही एकट्याक मारलो फाल्यां आमी सगळे जाण भोंवता. म्हाका तर रानांत वचोंकूच जाय पाल्या खातीर आनी हांवें आडवणांक भोंवपी असो हे आडवणांक भोंवता तर म्हाजे तर उडी घातली जाय जाल्यार म्हाका खंय सोदतले. तो म्हणो गांवा लागीं मेळ्ळो, हांव मेळटलो तांकां मेळोंक शकचो ना. मग ताका लागून त्या गोंया रेड्याक तेंच्यांनी कितें तरी करून धरचो ना तेजे बंदोबस्त करचो ताका कितें तरी ना पयत तरी करून उडोवचो. ते बोंडला व्हरोन सोडलो जाल्यार ते परत बोंडलाचो हांगा सोडटले, परत हांगा येतलो. कितें करता 2 दीस सुटी बुटो आमकां सोमार पयर रावचेच पडले न्हू. गोवा रोड डेली येतलोच न्हू तो. आतां पळय आतां आनी मातसो काळोख पडून आतां येतलो तो. नाल्यार ते फॉरेस्टा हेड कोण आहा न्हू ताका येवं न्ही, ताका मातसो कोणाक तरी दवरून हांगासर ताका हेजी ड्युटी दिवं न्ही. तेंचे हांगा फॉरेस्टर येवन गेले, तेंच्यांनी सांगलें कितें की आमकां हायर ऑथॉरिटींतल्यान अजून तेंचे ऑर्डर येवना म्हणून ते ट्रॅप करपाचो धरपाचो कितें करपाचो अशें. जो पर्यंत तांकां ऑर्डर येना ते काय करूं शकना आनी हे ऑर्डर दिवपी मनीस आतां डिले करता जाल्यार अशें जावपाचें कशें. आतां मनीस आमचो आमकां ना जालो आनी गोवरेडो आतां भोंवता जर तर हो गोवरेडाक आमी मारलेलो जाल्यार इमिजिएट एक्शन घेवन आमकां अरेस्ट जाता आसले. आयज 3रो दीस आयचो इतले हांगासर कोण येता म्हटल्यार धरता म्हटल्यार ते आजून काय धरूंक ना आजून काय करूंक ना. तेन्ना आतां आनी हिंका आनी 2 दीस मुदत दिता. 2 दीस मुदत दिल्या उपरांत जर आनी कितें हे करीत जाल्यार मागीर आमी आमचो इलाज आमी करतले. तेन्ना मागीर आमकां फॉरेस्टान कोणीच कितें म्हणपाक जायना. सोमारा तुमी पणजे मोर्चा व्हरपाचे मोर्चा व्हरतले. आमी सगळो जमन लोक मोर्चा घेवन वयतले न्हू. आतां ह्या मनशाक तेंच्यांनी मारलो न्हू आनी कोणीच एक्शन घेतली ना म्हणजे घेतली पूण मातशी त्याच परते. तोच जर गोवा हांवें जर फारान मारता आसलो जावं कितें हें लावन मारता आसलो जावं 20 घाल मारता आसले फॉरेस्टाचे जीपी कितल्यो म्हाज्यो पुलिसीचे जीपी कितले इतल्यान धरून आमकां सगळ्यांक व्हरतले आसले गांवभर लोकांक व्हरतले आसले धरून. तो मनशाचे म्हणून आजून त्याची चौकशी ना. ताजी 2-4 दीस जाले आतां सोडल्यो आमी गोंयान. आतां समज हांगा लोकांचे हे वचत जाल्यार ते वयर आमच्या काजींनी वचून रावतले आमी कशी आनी भुरगीं बाळां वयता तुमी जर पळयला. मातशें 8-8:30 म्हणल्यार कदंबाचेर बी येवन ते लास्ट बस आमकां 8:00ची ती येवंक सुद्दां भिता रातची हांगासर. शाळेंनी पळय भुरगीं धाडपा लोक भिता शाळे कडेन सुद्दां हांगा ते गोवे रेडे भोंवता. तुमी आतां 2 दीस सुटी म्हणला न्हू आतां आमकां कोण जर 4 दीस आतां तुमी एक्शन सारकी जाय सुद्दां आमकां कोण तरी हांगा दवरा म्हणून मार सुद्दां कशें करून हें करता रावता आमी नाल्यार सोमारा दिसा आमी कशी वगी रावपा ना. आमी सगळी गाडी करून मोर्चा घेवन येतली वतली पणजे. स्टुडंटा खातीर काणकोण सावन बबेश बोरकार आनी धारबांदोडे सावन विवेक प्रभू. 10वीची परीक्षा सुरू जाली. शेनवारा पयलो पेपर इंग्लीश. भविष्याची बुन्याद घालपी परीक्षा म्हणून 10वीच्या परीक्षे कडेन पळयतात. चडांत चड मार्क मेळोवन बरो फुडार घडोवपाचो हावेस विद्यार्थ्यांनी उलोवन दाखयलो. पयलो पेपर बरो गेलो अशें भुरग्यांनी सांगलें. You are being the twins and in same standard. Okay, so how you are helping each other for prepare this exam? Help each other whenever in difficulty. Okay. It was really good. It fared better than the prelims at least. And we have maths on Monday. Okay, your first time you are answering the board exam. What was the experience? How was your experience? At first I was very scared, but later when I entered the classroom and all, it was a okay kind of atmosphere. Which paper? Actually, I wasn't nervous like that, but then kind of answering board exams for the first time, so it's scared. Whereas पहिली मातशें बरें like first time आमी केन्ना करूना and then paper बी मातशें बरें.
सो फाल्यां कसलो पेपर दिता फाल्यां म्हणजे मंडे आमकां मॅथ्स रेडी आहा मॅथ्स पेपर आतां कॉन्फिडन्स येयलो पयलीं नासलो पेपर इजी था फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में बैठे आप लोग कैसा एक्सपीरियंस था पहले थोड़ा नर्वस थी बाद में कंफर्टेबल था आप लोग कसा आला पेपर आहे सगळं फर्स्ट टाइम तुम्ही बोर्ड एक्झाम आन्सर करता एक्सपिरियन्स किती आसलो तुमचो ओके तुमचं काय प्रिपरेशन कशें कितें चालू आसलेलें फॉर बोर्ड एक्झाम कसो आलो पेपर कसलो आसलो पेपर इंग्लीश कशें प्रिपरेशन जालें तुजें घेऊया एक ब्रेक.